प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सगळ्यांत सोबिवन देव आसा. कित्याक तो देव आसा, तो आमचो मोग आसा, तो आमचें पयलें स्नान आसा. तेचे थंय आमचें जिवीत आसा. आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. कित्याक तो शुद्धतेचो देव आसा, तो शुद्धतेचो देव आसा. तो सोबीतकायेचो सागर जावन आसा, सोबीतकायेचो सागर. आनी ह्या वेळार आमी त्या देवाची स्तुती करता जो देव पवित्र आसा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Libra mahan tono seklin tramando no katra mahan tanakatre beze. Izete naman kata namasuko terebere intro shakata namantro se. Izen travando no clara mantro serebere. O rafa shakata namanantro serebere bere bere. O rafa shakata namanantro serebere bere bere. O le fremenda na clara mantro shakata namanantro serebere. O refe shakata namahanta na clara mantro serebere. O rafa shakata namanantro serebere bere bere. O rafa shakata namahanta na clara mantro se. Izete rebeda na clara mantro shakata na. Oh hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. या दिसापासून, या वेळापासून, ह्या तुझ्या उतरांपासून, तुझी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. हालेलुया. पळय, आयज खेरीज भाशेन मॉन्टी थर्सडे न्हू, जेजू क्रिस्त शिसांचे पांय धुता. आनी खेरीज भाशेन ह्या उतरां वरवीं आमच्या जिवितान संपूर्ण काय घडटा. आमेन. पळयात आयचे उतार देवाचे कितें सांगता तें. जुवावाचो 13वो अवेसून आनी पयली वो. आनी थंय अशे भाशेन म्हटलां, पास्काचे परबेचे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाण आसलो. आमेन. सो हय पास्काचे परबे विशीं उतार येता. आनी जेजू क्रिस्त पास्काचे परबेच्या आदी कितें तरी करता. आतां ही पास्काची परबेच्या आदी जेजू क्रिस्त कितें करता म्हटल्यार, ज्या दिसा जेजू क्रिस्तान शिसांचे पांय धुल्यात तेचे आदी जेजू क्रिस्त कितें करता हें आमी सारकें पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. तेचे पासून आमकां लूक चॅप्टर 22:7 पळोवचें लागता. लुकाचो 22वो अवेसूर आनी 7वो. आनी थंय अशे भाशेन म्हणटा, शेकी पास्काचो मेंढरो मारून भेटूंक जाय तो फूक नासलेलो उंड्याचो दीस पावलो. सो पास्काची परबेचो दीस पावलो. पेद्रू आनी जुवांवांक जेजून अशें सांगून धाडलें, आमी पास्क जेवण करचे खातीर तुमी वचून तें तयार करात. सो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त इनवायट करता आपल्या शिसांका पास्काच्या जेवणाक. जेजू क्रिस्त जंय जंय वयतालो थंय थंय तेका कोण ना कोण जेवण दिताली. आयज ह्या गांवांत गेलो जाल्यार त्या गांवांत तेका जेवण दिताले. फाल्यां सकाळी दुसऱ्या गांवांत गेलो जाल्यार दुसऱ्या गांवांनूय तेका जेवण दिताले. सो वेगवेगळ्या गांवांत तेका जेवण कोण ना कोण तेका दियासलें. कित्याक बायबल अशें सांगता, जेजू क्रिस्तूच म्हणटा, कितें म्हणटा, कोल्याक रावोंक ढोली आसात, सुकण्याक रावोंक घरटे आसा, पूण मनशाच्या पुताक रावोंक स्वात ना. सो हय देवाचें उतर क्लियर सांगता, जेजू क्रिस्ताक रावोंक स्वात नासली. सो जंय जंय जेजू वयतालो ती लोकां थंय आपयताली आनी तो थंय तो रावतालो. पूण ह्या टायमाक ज्या वेळार पास्काचें जेवण साजरे करता आसतना तो शिसांकां इनवायट करता. आनी शिसांकां म्हटलां, शेकी पास्काचो मेंढरो मारून भेटूंक जाय तो फूक नासलेलो उंड्याचो दीस पावलो. पेद्रू आनी जुवांवांक जेजून अशें सांगून धाडलें. सो पेद्रू आनी जुवांवांक जेजून सांगून धाडलें, आमी पास्क जेवण करचे खातीर तुमी वचून तें तयार करात. म्हटल्यार पास्क जेवण करूचे पासत तुमी कितें करात,
ते पास जेवण तयार करप. सो तांकां प्रश्न पडलो खंय करचें, कित्याक पास जेवण करूंक तेंच्या लागीं सुवात नासलें. सो जेजू क्रिस्तान प्लॅन केला. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, 10वी लायन ताणें तांकां सांगलें, आयकात, तुमी शारान भितर सरतना उदकाचो कळसो घेवन येतलो, कोण एकलो मनीस तुमकां मेळटलो. तो भितर सरत ते घर पर्यंत तुमी फाटल्यान वचत आनी त्या घराच्या धन्याक अशें म्हणत, गुरुजी तुजे लागीं विचारता, म्हज्या शिसा बरी हांवें पास्काचें जेवण करप्याक सोयऱ्याचो वसरो खंयचो. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त अशे भाशेन म्हणटा, वचात आनी थंय शारान भितर सरतलो, एक कळसो घेतलेलो, तुमकां एक मनीस मेळटलो आनी तुमी तेच्या फाटल्यान वचात. तुमी तो घरान वयतलो, तेच्या घरान वचात तुमी आनी ताका सांगात, कितें तर गुरुजीन सांगलां पास्काचें जेवण करूचो वसरो खंयचो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो तुमकां बरो मांडलेलो मायेचेर एक व्हडलो वसरो दाखयतलो, थंय तयार करात. सो जेजून सांगलें, तूं फर्स्ट फ्लोराचेर तुमकां मायाचेर तुमकां वसरो तयार करतलो, थंय तुमी रावात. आतां इम्पॉर्टंट लायन 13 लायन कितें म्हणटा, ते गेले आनी ताणें सांगलेलें तशें ताका मेवलें आनी पास तयार केलो. सो जेजू क्रिस्त प्लॅन करता हर एका वस्तू विशीं आनी तेणी आमच्या जिवितान केल्या ते प्लॅनींग आमच्या बऱ्यापणा पासत आसा, न्हू आमच्या वायटपणा पासत. सदांच मतीन दवरा. सो देवान आमच्या जिवितान जे प्लॅन्स केला ते आमच्या बऱ्यापणा पासत आसा. आमेन. आमच्या बऱ्यापणा पासत. प्रेज द लॉर्ड. सो अशा भाशेन देवान पास तयार केले. आतां आमी जॉन चॅप्टर 13 पावता. त्या वेळार 13 वस्तू कितें म्हणटा, ताचें रातचें जेवण चलतालें. सिमोनाचो पूत जुदास इस्कोरेत हाचो घात घेवचो म्हूण देवसरान मनान घातलें. तर 3री लायन, बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां, आपूण देवा थान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणा वयलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तोलसाद उदकान ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो एक रुमाल तो पुसून लागलो. तो शिमोन पेद्रू सरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हटलें, सोमिया, तुवें म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका प्रतिपाद केलो, हांव करतां तें तुका आतां सजमना, पूण मागीर सजमतलें. पेद्रून ताका म्हटलें, म्हजे पांय हांव धुवंक तुका खेरीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हटलें, हांव तुका धुयना ना जाल्यार तुज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना, म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमोन पेद्रून प्रतिपाद केलो, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हू, मगर म्हजे हात आनी तकली धुव. पळयात, जेजू क्रिस्त पांय कित्याक धुता? सगळ्यांत म्हत्वाचें, जेजू क्रिस्त पांय कित्याक धुता? सो जुदेवा मध्ये एक अशी रीत आसली, कितें तर ज्या वेळार मनीस भायरसून येयल्या उपरांत तो आपले पांय धुताले. ओके, ते आपले पांय धुताले. पळयात, कानागांवान लग्न थंय पळयात, थंय पासून शिसां संदर्भांत उलयल्यात आनी एका सुवातेचेर जेजूचे शीस म्हणटात, जेजू शीस त्या वेळार म्हणटात कितें तर प्रेज द लॉर्ड, जेजू कितें म्हणटात, ते शीस म्हणटात, फारीजेव म्हणटात कितें तर तुमचे शीस हात पांय धुय नासतना जेवण जेयतात. प्रेज द लॉर्ड. सो जुदेवा मध्ये खूब इम्पॉर्टंट आसताले हात पांय धुवच्यो रिती. ओके, सो हय जेजू क्रिस्त तांकां शिसांका इनवायट करता पास्काच्या जेवणाक. सो जेजू क्रिस्ता लागीं धुवंक हात पांय कोण नासले. सो जेजू क्रिस्त आपूण स्वता ते हात पांय धुता. प्रेज द लॉर्ड. सो हे एक हंबलपणाचें खालतेपणाचें उदाहरण जावन आसा. तशेंच पांयांक ही डस्ट लागलेली आसता, पांयांक ही माती लागलेली आसता. पळयात, मनशाचे पांय म्हटल्यार तेजे मातयेन आसतात, रेंवेन आसतात आनी ताका ती डस्ट लागलेली आसता. सो जेजू क्रिस्त कितें करता, ते डस्ट सारकें करता. प्रेज द लॉर्ड. ती डस्ट साफ करता आनी ती डस्ट साफ करून
त्यांचे पांय धुता. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जेजू क्रिस्त तेंच सांगता. आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जेजू क्रिस्त तेंच सांगता. कितें सांगता? आमी जे रॉंग करता तांकां आमी देवाच्या उतरान क्लीन करूंक जाय. आमेन. देवाची उतरां सांगून तांकां क्लीन करूंक जाय. कित्याक भोव इम्पॉर्टंट आसा. आयज आमी थोडीं जाणां कितें करता, डस्ट लागता जाल्यार लागो न्ही, तेच्या जिवितान पातकां आसन जाल्यार आसन. देव तुमकां संपूर्णकायेन कितें तरी शिकयता आनी तो म्हटल्यार एकामेकाचो मोग करूंक. जर एकलो मनीस जर पातकान आसा जाल्यार तुमी त्या पातकांसून ताका भायर काडूंक जाय. जर एकलो मनीस रॉंग मार्गाचेर आसा जाल्यार तुमी तेची वाट जावंक जाय. पळय बायबल कितें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 7:3, तुज्या दोळ्यान घाण आसतना तूं दुसऱ्याची दोळ्याची घाण काडूंक शकना. आनी ताका म्हणटा थंय वर्ड आसा डस्ट. आमेन. थंय वर्ड आसा डस्ट. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा, डस्ट ही सीनचें प्रतीक आसा, सीनचो सिंबल आसा. सो ज्या वेळार डस्ट आमकां लागलेली आसतात ती देव साफ करता जाल्यार जेजू क्रिस्तान तशेंच म्हटलें, जशें हांव केलां तशें तुमी करात. प्रेज द लॉर्ड. डस्ट क्लीन करात. आनी हें आमचें जिवीत जावन आसा. आयज देवान तुका आनी म्हाका धाडला त्याची सेवकाई. हर एका मनशाची डस्ट नितळ करूं. हर एका मनशाची डस्ट नितळ करूं. पळयात, आमी जायतीं जाणां दुसऱ्याक आदार देणारी जायना ना. जायतीं जाणां आमी दुसऱ्यांच्या पातकान आमी खुशाल जाता, वा दुसरो भुरगो जर सोरो पियेन आसता तर खुशाल जाता. ना, हें तशें ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. हें तशें ना आसा. तर हें संपूर्णकायेन चुकीचें आसा. आमी जर दुसरो भुरगो त्रासान आसा, दुसरो भुरगो कश्टान आसा जाल्यार आमी तेचो आदार जावंक जाय. आमी ताका आदार दिवंक जाय. कित्याक जेच्या पांयांक डस्ट आसा ताका जेजू क्रिस्तान नितळ केला. आनी जेजू क्रिस्तान तशेंच सांगलें, जशें हांव करता तशें तुमी करात. एकामेकाचो मोग करात. आनी मोग करून तुमची जी कितें तेचे भितरलें वायट आसा तें क्लीन करात आनी ताका लागीं घेयात. पळय, जेजू क्रिस्त खूब म्हत्वाचें उलयत आसता. आनी जे वेळार तो उलयत आसतना त्या वेळार आमकां कितें तरी मॅसेज मेळटा. हालेलुया. सो पळयात, आयजचो मॅसेज हो जावन आसलो. कितें तर जेजू क्रिस्तान शिसांचे पांय धुले. फकत प्रितीमोग करूचो एक मॅसेज दिवं ना, पूण डस्ट एक घाण क्लीन करूं, एकामेकाक आमकां सर्गीच्या वाटेर व्हरूंक, एकामेकाक सर्गीच्या वाटेर आमकां हात दिवंक तेणी आपयला. खूब म्हत्वाचें आसता बाबा. आयज आमकां फकत दिसता शिसांचे पांय धुतात, ओके, ना, ताका मिनींग आसा. जसो तूं दुसऱ्यांचे डस्ट म्हटल्यार कितें, सीनचे, दुसऱ्यांचे सीन दाखयताय, वा दुसरे जर पातकाच्या वाटेक आसात, जर तूं तांकां जेजूच्या वाटेक हाडटाय, तूं देवाचो खरो शिस जाता. आनी जेजू क्रिस्तान तेंच म्हटलां, जशें हांवें केलां तशें तुमी करात. हांवें जशें पांय धुल्यात तशें तुमी पांय धुयात. कित्याक जेजू क्रिस्त तेंच सांगूंक पळयतालो. तेंच सांगूंक पळयता. पळयात, खूब म्हत्वाचो आजचें देवाचें उतर. आनी तेचे वरवीं तुमचें जिवीत बदलतलें. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजीं उतरां साशणीक जिविताची, जेका ससमता तो आपलें जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो सामर्थ्यशाली झाड जाता. आनी त्या झाडाची फळां हेर खाता. जेजू क्रिस्ताचें नांव. आमेन. गॉड ब्लेस.